करमल घाट मरण घाट जाऊन रावला। सरकारान या घाटाकडेन पुरायेन आड नदर चलयल्या। अखेर एक माजी आमदारान या वाठारात आपली नदर मारली। पळयात देविदास गावकाराचो रिपोर्ट। काणकोण साकून जेन्ना आमी मडगांव वयता तेन्ना जो आमकां घाट मेळटा तो घाट करमल घाट। ह्या घाटाक सगळे जाण आतां मरण घाट म्हणपाक लागला। हाल्लीच ह्याच जाग्याचेर एक महाराष्ट्राचो बरो स्कॉलर भुरगो एक्सिडेंटान हांगासर सोंपलो। तरी पूण सरकारान ज्या तरेन जाग येवपाक जाय ती जागच येनाशिल्ली। पूण लोकांच्या बोवाळाक लागून कांय प्रमाणात हालचाली सुरू जाले आनी आयज 21 तारखेर हांगासर एका कॉन्ट्रॅक्टरान हांगा फोंड मारून आपल्या पद्दतीन काम करपा खातीर हालचाली सुरू केल्यो। पूण दुर्दैव अशें की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आडयलो आनी हें काम हांगासर बंद पडलां। म्हणजेच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोणाले, सरकार कोणाले आनी PWD डिपार्टमेंट कोणाले आनी हांगासर मरता ते लोक कोण आनी लोकां खातीर जे सरकार म्हूण काम करता तें काम प्रॅक्टिकली हे कोणा खातीर करता अशें आतां कितलेशेच प्रश्न काणकोणकार उलोवपाक लागल्या। जाल्यार दुसऱ्या वाटेन जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रान सांबाळपाच्या आनी त्याच बरोबर नवीन झाडां लावपाच्या नांवान दर वर्साक हेक्टरांनी जमनीचेर आशिल्लीं बारीक बारीक झाडां काबार उडयता। आनीक कितें जर विचारलें जाल्यार ते म्हणटा अनवॉन्टेडाच्या नांवान दर वर्साक कितलींशीं झाडां काबार करता हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता। जाल्यार हांगासर लोक जीव वयता ते जीव सांबाळपा खातीर हांगा झाडां मारनासतना जर रस्त्याचें रुंदीकरणाचें काम जर केलें जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक खंय दुखता, कित्याक दुखता आनी त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जर आडवूं शकता जाल्यार हांगासर जें काम पास करून हाडलां तें पास केल्लें काम कसलें अर्दकुटें पेपर वर्क करून केलां काय कितें अशेंय हांगासर प्रश्न पडटा। जेणेकरून गाडी सायडीन वचची ना कसं घेवपा फॉरेस्ट गाडयेत घेवच्या ते मारला। पयलीं सद्या हायवे मिस्टेक आहा। हायवे घर बांदता जाल्यार तुका मेन रोड आयल्यान आमच्या इतले भितर घर बांदपा येता जाल्यार ते झाडां कशें घालपा येता कायदे पेनान हांवें कितें सांगता हो रस्तो वायडनींग करचे पेक्षा मागीर करा तुमी सगळे तात्पुरते ना जायना जाल्यार आमकां सांगू आमकां दिता हांवें ताका सायडीन तें करया तुज्या सारकें आमी करया कित्याक ताका वायडनिंगाची गरज ना। काम कर कळ्ळें तुका एक दीस तर आमी येवया सगळीं येवया कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन येवया आनी आमी आमकां तुका हांव तें सांगता ताका मातशें म्युनिसिपलाची बांदिल्ल्या पळयात कायदे पेल्यान दवरया सगळो। संजय मर्डर केली। सोमारा सांज वेळार महाराष्ट्राची बलेनो गाडी थेट देंगणात पडली। गाडयेत 5 लोक असले। एकल्याचो जाग्यारच जीव गेलो। देखून हो अपघात न्हय तर सरकारान केल्लो मर्डर अशा उतरांनी थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। आयकात ताका। हे परत म्हळ्यार कितें हांगा एक्सिडेंट जायत आसात आनी पयर आमी तांकां सरकाराक कळयले त्या हिशोबान हें रोखड्याक ताबडतोब काम स्टार्ट जावपा जाय आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा बरें काल आज काम स्टार्ट केलें ऑलरेडी काम स्टार्ट केलें। काम स्टार्ट करतना पयलें फॉरेस्टान हाडयलें म्हणून कळ्ळें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी हे रोड डिपार्टमेंट सगळें सरकार एकूच म्हळ्यार जीव घेवपा खातीर आनी हो एक्सिडेंट न्ही सांगपा म्हणल्यार एक्सिडेंट जावप म्हळ्यार कोणाक चुकेन घडटा गाडीकार जाल्यार ड्रायव्हर जाल्यार गाडयेन कितें गाडये फॉल्ट आसूं कितें हो एक्सिडेंट न्ही ही सरकारान केल्ली मर्डर। कित्याक हो रस्त्याची कॅर घेतलो ना म्हणून सरकारान ह्या भुरग्याची तो बापूय ह्या रट्टालो आयलो तो मुंबयसान आयल्लो आसा ही सरकारान केल्ली ही मर्डर हांव म्हणटा। कित्याक हाज्या बेफिकरून केल्ल्यान ही मर्डर जाला चुकेन कोणा जालें ना गाडयेच्या आनी हें जायत रावपाचें पावस पडटा जायत रावपाचें आनी हो सरकारांतले हे डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हें हाडयता कॉन्ट्रॅक्टर काम म्हळ्यार आमी हे जनतेन आमच्या लोकांनी आमी नागरिकांनी कितें करप हे सरकारान हाजेर बाबा हे आज एक काम केलें आनी सांगचें बंद जालें कॉन्ट्रॅक्टर बाबडे बाबा काम स्टार्ट केलें कित्याक बंद केलें ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हाडयलें कित्याक लागून झाडां लागून झाडां मारलात झाडां मारली कितें एक्शन घेतलें झाडां कोणें मारली बरें मारली ती बरी आहा बरी कार केलें कोणें केलें तें वायट दिसून रागान केलें बरी कार केलें ही झाडां मारूंक फिलिंग करपाची कॅपेसिटी आसा जाल्यार झाडां मारपाची ती झाडां जर उबी आशिल्लीं तर आज त्या भुरगोडकार मरना आशिल्लो कारण ते झाडां विरकून तो भुरगो कोण गाडी उचलली फाल्यां झाडां हें तर फिलिंग जायना झाडां रावन रावपाचें कांय ना सगळीं दरी येता ती 20-25 मिटर दर्ये पडपाच्यो गाडयो पडत रावतल्यो लोक मरत रावतले। गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।